नमस्कार, पळूया प्रायम खबरो. गोय क्रिकेट असोसिएशनाच्या क्लबांनी घालो बोवाळ. वोटिंग लिस्टान आता 107 क्लब. अध्यक्ष साळकारान क्लबांच्यो मागण्यो निमण्यो केल्यो मान्य. बायणा अतिक्रमण केल्ले 1995 पयलींसावन रावता म्हूण पुरावे दाखयल्यारूच पुनर्वसणूक. केशी जिल्लोधिकाऱ्याकडेन. झोपड्यो मोडपाचो आदेश हायकोर्टान केलो रद्द. दाबोळे कस्टम्सान धरले 9.5 किलो 2 कोटी 65 लाखांचे भांगर. शाहीन हुसेन गडकर बायल पॅसेंजराक धरली. भटकळाची भांगर स्मगलिंग लिंक परत उक्ताडार. पातीशेर तरणाट्याचो रायबंदराक गळफास. पुलीस म्हणटात स्वताच हातपाय बांदून झाडाक गळफास. खून भासोवपाचो यत्न, मात फामिलीक दुबाव आसल्यार तपास. संवसारीक नामनेचो गोंयकार आर्किटेक्ट चार्ल्स कुरैया संवसाराक अंतरलो. गोंयच्या राजकीय, समाजीक आनी उद्देग मळार वावुरतल्यांक दुख्ख. आनी कोलवा पुलीस मिकीक पॅरोल दिवंक ना तयार. मिकी मागतात 30 दिसांचो पॅरोल. पुलीस म्हणटात आवयची काळजी घेवंक घरची आसात, मिकीची गरज ना. खबरोस्तारान इलेक्शनात वोटिंग करपाक मेळना म्हूण तिडकल्ल्या क्लबांनी बुधवारा गोंय क्रिकेट असोसिएशनात मोठो बोवाळ घालून मतदानाचो हक्क परत मेळयलो. वेळार नॉमिनेशन दिवंक ना म्हूण 39 क्लबांक वेंचणुके पसून पयस दवरपाचो निर्णय जीसीएचो अध्यक्ष शेखर साळकाराचे अध्यक्षतेखालच्या मॅनेजिंग कमिटीन घेतिल्लो. बोवाळा उपरांत कमिटीन मार्ते घेतले. आता क्लबांचो आंकडो 107 पावला. 28 जूनाक वेंचणुकेक फक्त क्लबाचो अध्यक्ष वा सचिवूच मतदान करूंक शकता म्हूण साळकारान मान्य केला. नॉमिनी आसा Any decision taking before that, you have to the general body meeting. Election committee is not a part of that process. Election committee. That is what you say. Your powers are there. बायणा दर्यादेगेवेल्यो बेकायदेशीर झोपड्यो मोडपाचो आदलो आदेश हायकोर्टान रद्द केला. अरिश्ट व्यवस्थापन कायदो सोडून दुसऱ्या खंयच्याय कायद्यातल्या तरतुदी प्रमाण अतिक्रमण केल्ल्यो झोपड्यो मोडपाची मान्यताय हायकोर्टान सरकाराक दिल्या. 1995 वर्सा पयलींसावन बायणा रावता म्हूण पुरावे आसल्यार ते दाखोवंक अर्ज करतल्यांनी 23 जूनाक जिल्लोधिकाऱ्या मुखार हाजीर रावचे म्हूण हायकोर्टान याचिकादारांक सांगला. बायणा केशीचेर बुधवारा हायकोर्टान निर्णायक सुनावणी जाली. बायणा दर्यादेगेवेल्यो बेकायदेशीर झोपड्यो अरिश्ट व्यवस्थापन कायद्याखाला मोडपाचो मामलेदार आनी जिल्लोधिकाऱ्याचो आदेश हायकोर्टान रद्द केलो.
2003 झोपडपट्ट्यावाल्यांतले 153 घरकार हायकोर्टान गेल्ले आनी उरिल्ले 50 सिव्हील कोर्टान गेल्ले. दर्यावेळेर अतिक्रमण केल्ल्या आड योग्य कायद्यांतल्या तरतुदी प्रमाण कारवाय करपाची मान्यताय हायकोर्टान सरकाराक दिल्या. पूण अरिश्ट वेवस्थापन कायद्या खाला ही कारवाय करूंक मेळची ना. मात सरकारी ऑथॉरिटीक नव्यान आदेश काडचो पडटलो आनी अतिक्रमण केल्ल्यांची बाजू नव्यान आयकून घेवची पडटली म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलां. अतिक्रमण केल्ल्या सगळ्या झोपडपट्ट्यावाल्यांची पुनर्वसणूक करप शक्य ना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलां. वर्स 1995 आदीं सावन बायणां रावता म्हूण पुरावे आसा जाल्यार तांणी तसो दावो करपाक आनी पुरावे दाखोवंक 23 जूनाक सकाळीं 10 जिल्लोधिकाऱ्या मुखार रावचे असो आदेश हायकोर्टान बायणाच्या याचिकादारांक दिला. 1995 वर्सा पयलीं सावन ते बायणां रावतात म्हूण पुरावे दाखयल्यारूच तांची पुनर्वसणूक करपाचेर विचार जातलो म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगिल्लें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कस्टम्सान दाबोळे विमानतळार 2,65 लाखांचे भांगर धरले. भटकळची स्मगलर शाहीन हुसेन गडकर सुमार 9.5 किल भांगर घेवन एअर इंडियाच्या विमानान दाबोळे देंविल्ली. तिका अटक केल्या. ह्या सप्तकांतली ही दुसरी मोठी कारवाय. 3 दिसां फाटीं भटकळच्या एका पॅसेंजरा कडच्यान 7.5 किल भांगर धरिल्ले. स्मगलिंग करपी दोगांय भटकळची आयिल्ली दुबय सावन. कस्टम्स सूत्रधाराक सोदतात. फाटल्या 2 वर्सांत दाबोळे असल्यो 15 केशी जाल्यात. From the Goa Customs made a big seizure and thwarted a major attempt to smuggle gold out of into India. A lady passenger from Bhatkal by name Shaheen Hussain who came by the Air India has brought this 81 pieces of 10 tolas gold bars, totally weighing 9,440 grams. Valued 2.62 crores in the international market. So officers have identified her, and during the course of body search, they have found out that she has concealed this gold inside the body. So the gold has been seized and she has been arrested. In fact, this is the second big seizure in a week. 3 days before, we had a major seizure of 7.7 kgs of gold. Like that passenger also originated from Bhatkal. Requires deeper investigation because people from Bhatkal again and again carrying this gold. They all carriers only. So somebody has given the gold to these people to hand over to some people in Bhatkal. So we are under investigation to identify the actual mastermind behind the entire operation. घेऊया एक विराम.